विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो। गोवा डेअरीचे दूध उत्पादक ब्रेस्तारा आमरण उपोशणाक बशिल्ले। हे उपोशण फाटीं घेवचे म्हण मागणी घेवन गोंय काँग्रेसीन ह्या दूध उत्पादकांची भेट घेतली। आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। Subsidize केलो सेंट्रल गव्हर्मेंटान फंड्स दिलो हाय टू द ट्यून ऑफ 70 crores. The plant costed 75 crores, not even less than 5 crores, 70 crores in something. तेंगेले 2% तेको कॉन्ट्रिब्यूशन ना कोणा गेले दूध डेअरीचे ती सोसायटी दिलो आनी हे प्लांटाचेर ते 40 लाख लॉस करतात। आतां तो 40 लाख लॉस करतो बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट लॉस करतो रिकवर करपाक तेणी 2.5 रुपया वाडयले 2.5 रुपया वाडयले आनी शेतकारांचे बर्डन घातले तरी शेतकारान पासेस काडले आनी तांकां फ्रॉम ऑक्टोबर टू जून पासून पर्यंत चान्स दिलो। नाव दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट बट फॉरगेट द प्रॉफिट दे आर रेडी टू ते हितू रेडी जाले की आमी मॅनेजमेंटा बरोबर रावन चेअरमॅना बरोबर रावन आमी प्लांटाचो इवन प्रॉफिट करपाक आमी एसिस्ट करतात सो दिस अ गुड थिंग जो आनी हो रेट हाल्या आमी सगळं रिक्वेस्ट केला ताकाय रिक्वेस्ट केला ते फाटी घेवपाक रेडी नाही पण आमगे रिक्वेस्ट जाला जशें प्रेसिडेंटान सांगितला राजकारण काय ना दे हॅव रिक्वेस्टेड देम स्ट्रायक आनी कोण नाकाय टुमॉरो दे वील टेक अ डिसिजन। चेअरमॅन बरो कॉपरेट जालो पण हांवें चेअरमॅनाक सांगितला डिसिजन म्हणटेच डिसिजन जावपा जाय नॉट लिसन टू रॉंग पीपल। टुमॉरो वी एक्सपेक्ट अ गुड डिसिजन इफ द डिसिजन इज नॉट वी आर बॅक विथ द पीपल। प्रश्न सुरू जाल्ली की तेंगेली जी पेणीची दरवाड जाल्ली ती कमी करपाची तेंची मागणी आशिल्ली आनी म्हाका दिसलें तेंची मागणी सारकी आशिल्ली कारण तेणी जेन्ना रेट वाडयल्लो त्या टायमार ते लॉसान चलताले ते लॉस भरपाई करपा खातीर थोडे रेट वाडयलो आनीक सगळे जे गायवाले आशिल्ले म्हणजे फार्मर्स आशिल्ले तेणी तें मान्य केलें तांकां कळ्ळें की हांगा लुकसाण जाता आनी ते सवपाक जाले आनी तेणें कांय ऑब्जेक्शन हाडना पूण जेन्ना आयज ती फायद्यान वचपाक लागली तेन्ना हो तेंचो अधिकार ते कितें म्हणटा आमी जेन्ना लुकसाण आशिल्लें तेन्ना आमी लुकसाण भरपाई आमी केली आमी ती पेन 2.5 रुपया वाड केली आनी आमी थंड रावन रेगुलर कांयच कंप्लेन चेअरमॅन आयला आनी चेअरमॅन आनी एमडी दोगी आशिल्ले आनी आमी येयले तांकां रिक्वेस्ट करपाक की हे बरे भशेन सेटल जावचें त्या प्रमाणे आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट येयला गिरीश आमचो रिजनल MLA आसा आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सगळे आसा आनी बाकीचे तेंचे वेलविशर आसा तेणी तांकां रिक्वेस्ट केले आनी ते प्रमाणे चेअरमॅन मुद्दम खास येयला कारण ते उपोशणाक बसले ते ताका आवडना। ते आज सकाळी आमचो रात्री आमचो MP म्हळ्यार नरेंद्र सावयकर आयिल्लो ताणें आमची हाजी दखल घेतिल्ली। तशेंच आतां सकाळी आमचो फोंडेचो आमदार बाब रवी नायक तशेंच गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट तसोच आमचे आलेक्स लॉरेन्स तो आज आयिल्ले हांगा। तशेंच कितें जालां तांणी सकाळच्यान हांगा डेअरींग आमची रावन MD बरोबर आमचे चेअरमॅनाचे बरोबर डिस्कशन करून आनी एक तोडगो काडलो ताजेर तो म्हणल्यार जी आमी कॅटल फीड रेटीचेर आमी आमचो डिमांड आशिल्लो की 2.5 रुपया देवय म्हणून मागिल्ली ती आमकां चेअरमॅनान आतां हे लेटर दिल्लें आसा त्या लेटराक ताणें नमूद केला की फाल्यां आपूण बोर्डाची मिटींग आपयता सकाळीं आनी 2.5 रुपयाचो तुमचो डिमांड आसा तो आपूण कितें तरी असो म्हणजे जो कितें सामको ओडोवंक न्ही पूण कितें तरी ताजें आमचें डिस्कशन करून कितें तरी ताजें सोल्युशन हाडटा। तुम्ही आज कॉल ऑफ केलाय? हय कॉल ऑफ केलो।